दोडामार्ग गोंय वाठारात जाल्ल्या घरफोडी प्रकरणात दिवचल पुलिशेन 3 दुबावित चोरांक धरल्यात। हे तिगूय दुबावित पश्चिम बंगालचे आशिल्ल्याचे कळटा। महाराष्ट्र सयत उत्तर गोंयांतल्या हेर चोरयांनी हात आसूं येता असो दुबाव आसा। दिवचल पुलिशेन केल्ले एके व्हडले कारवायेत घरफोडी करपी 3 जाणांचे टोळयेक धरपाक येस मेळयला। दिवचल पुलिशेन ज्या दुबावित चोरांक धरल्यात त्या चोरां कडल्यान टीव्ही, दुचाकी, मोबायल फोन मेळून 5 लाखां परस चड किमतीचो मालवच हस्तगत केल्लो आसा। दिवचल पुलिशेन मंगळारा राती थिवी माडेल वाठारात एका भाड्याच्या घराचेर धाड घालून ही कारवाय केली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 7 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या सप्तकांत गोंय दोडामार्ग सीमे लागीं आशिल्ल्या खरपाल वाठारात अनवळखी चोरांनी एक घर फोडिल्लें। ह्या घरांतले किमती सामान ह्या चोरांनी चोरिल्लें। हे विशीं संबंदीत घरमालकान दिवचल पुलिशेंत कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून तपासाक सुरवात केल्ली। तपासा मजगती ह्या चोरी प्रकरणांतलो मुखेल जो दुबावित आसा तो माडेल थिवी वाठारात एका भाड्याच्या घरांत रावता अशें कळ्ळें। ही म्हायती मेळटकीच मंगळारा राती PI विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला एक टीम स्थापन केली आणि हे पुलिसांचे हे टीमीन माडेल वाठारांतल्या त्या घराचेर धाड घालून दुबावित जो मुखेल दुबावित आसा त्या अरीफ उल मोंडल ह्या 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक धरलो। त्या घरात चोरयेक गेल्लो मालवच मेळटकीच पुलिशेन तो मालवच लेगीत ताब्यात घेतलो। जेन्ना अरीफ उल मोंडल हाची चवकशी केली तेन्ना तांणी चोरी करपाक आनीक 2 साथीदारांची मदत घेतल्या अशें सांगून तांची नांवां लेगीत सांगली। बाप्पा मोंडल आनी अली अजीज मुल्ला अशी अटक केल्ल्या हेर 2 चोरांची नांवां आसात। पुलिशेन ह्या तिगांकूय सध्या पुलीस कस्टडीत दवरिल्ले आसा। ह्या तिगांयनी मेळून गोंया सयत महाराष्ट्रांत मेळून हेर कांय घरफोडी केल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या, तशी कबुली लेगीत ह्या चोरांनी दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। हे विशीं दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।